सत्तरीन कांय असे लोक तयार जाल्ले आसा राजकारणाच्या हेतून लोकांचो विशय सोडोवपाचो तेंचो इच्छा ना. केंद्रांत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आमचे देश चलयता आनी सामान्य मनशाची तांकां सदांच चिंता आसता. प्रजेच्या दारार प्रत्येक सेवा पावपाची होच तांचो उद्देश. गोंय राज्यान डॉ. प्रमोद सावंतान म्हाजो पूर्ण विश्वास आसा की सत्तरीचे प्रत्येक जमनीचो विशय जो आहा, जो पेंडींग विशय आहा, जुनो विशय आहा, आलवाराचो लँड आसूं, एनक्रोचमेंट ऑन रेव्हेन्यू लँड आसूं आनी कोर्टाचे आतां आयिल्ले डिसिजन डेमोक्रेटिकली आनी ज्या तरेनचे ते हाताळपाक जाय म्हाका खात्री आहा. हांवें ऑलरेडी डिटेल चर्चा मुख्यमंत्री बरोबर केल्ली आसा आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हे विशय सोडोवपाक तांकां केपेबिलिटी आहा, कॅपॅसिटी आहा आनी लोकांच्या हितान योग्य ते निर्णय ते घेतले. आनी लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हेच एक सरकाराचें सोडूंक शकता. इतल्या वर्साचो इश्यू जो सोडूंक ना तो आयज सोडयलो वयतलो आनी मुख्यमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आमी ते सोडयतले. आनी हे लोक जे लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता राजकारणाच्या हेतून लोकांनी एक विचार करूंक जाय की तेंचो सरकार ना, ते सरकार परत घडोवंक शकचें ना आनी तेंचे कडेन आमदार बी ना विधानसभेन खंयचोय बील हाडपाक काय बील पास करपाक. सत्तर तालुक्यात एक मेजर विषय आसा तो म्हणल्यार लँड रायट्स आणि हो विषय आतां लोकांची जमनी नांवार आसल्या कारणान लोकांनी खुबशी आंदोलनां केली जमनी नांवार जावपा जाय म्हणून. तरी देखून आजून खंय सुटाव जालो दिश्टी पडना. बट आयज एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट जे स्थानीक आमदार आसा वाळपय मतदारसंघाचे विश्वेश राणे हांच्यांनी केला तो म्हटल्यार आपूण सत्तरीचे लँड आसा आलवार जमनी आसूं किंवा रेव्हन्यू लँडाची घरां आसूं हो सगळो विशय आहा तो आपूण मुख्यमंत्री उलयल्लो आसा आनी मुख्यमंत्र्यान आपूण मेळून हो विशय बेगींतल्या बेगीन सुटावो करपाचो सुटावय करतले अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. सो आमकां येणाऱ्या काळातूच समजतलें की हो विशय केन्ना पण सुटतलो. बट तेंच्यांनी सांगलां की हो बेगींतल्या बेगीन विशय आतां आमी सोडयतले अशें तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.